हरिओम रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक स्वागत. आयची हे संचिकेरी आमगेले टू आसाची मितबैल श्री राम भजना मंडळीचे गिरीधर नायक. गिरीधर मम तुमका हे कार्यक्रमा मोगान स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. हे एक भजनेचे एक क्षेत्रांत तुम्ही कितले वर्ष कोणू आता सेवा करता साथी. प्रथम जावन मुगेले आराध्य देवजन आशिल्लो श्रीरामचंद्राक वंदन कर न्हू, तशींची आमगेल्या समाजाच्या गुरुवर्यांक नमन कर न्हू. तुमी सांगिल्ले त्या भजने विशयारी कितले वर्साचे म्हणून ताका आतां एक्चुअली मुगेले 52 वर्सां लेकून हांव भजनेंतू इनवॉल्वमेंट जाला. मुगेले 8 वर्सां हांव भजन मंडळी वचाक स्टार्ट केला. सो टोटल आत्ताच प्रकार म्हाका 52 वर्सां हे एक्सपिरियन्स म्हणत समा. हे एक भजन एक्सपिरियन्स म्हणून सांगूंक जायना. मुगेले भजन सेवा सेवा एक्सपिरियन्स म्हणून खंडित. तशीच हे एक भजन म्हणजे तुमगेले एक घरा दुखून तुमकां मेळ्ळो पाठ की कशी तुमकां भजनेंत एक ओलो म्हळ्यार एक भजनेंत एक एक ताजे एक टेस्ट ते भजनेचे एक मोग कशी येवच्याक कसं कारण कशी जालें ते फुडें घरांत आमगेले कंपल्सरी आशिल्लें रात्रीचे सांजेचे भजन करचें. सो अन्नालें आनी अम्मालें शिक्षण तशें आशिल्लें. भजन करून पुरो जाले नंतर मागीर जेवणा वचचें कार्यक्रम. तो आमगेले चेडूं टोटली 9 चेडूं आमी 9 चेडूंय भजनेंतू एक भागी जाता आशिल्लीं ती. खंडित. तशी घरा दुखून सानपणा दुखून आन आनी अम्माचे गुरू म्हणून सांगू येता भजन. खंडित. तशीच तुम्ही 8 वर्सां प्रायरी हे एक भजन एक तुम्ही आयलेंची म्हणटाची. तुमगेले सनपणार दुखून तुमकां थंय एक तुमगेले गांवांत भजना मंदिर की कसं आशिल्लें की दो कशी ते कशी चलत आशिल्लें तुमगेले भजनांनी ते. हें म्हाका कळिता येयले प्रकार कशें म्हळ्यार 1960 भजन मंडळ स्टार्ट केल्ली. ताका मूल कारण आज आमी तांगेलें स्मरण करपाची खंडित दिवंगत निड्डोडी विठ्ठल नायक माम तांगेले निमती ते भजनाचे तांणी प्रोत्साहक पुरो करून भजना मंडळ प्रारंभ जाल्ली म्हणून. ताका थंय दिवंगत सीताराम प्रभू, ताची दिवंगत देवराय प्रभू, दिवंगत मुकुंद प्रभू, रामदास प्रभू आनी दिवंगत वामन नायक, तशी जी मुगेल मामा आनी एकलो शंकर प्रभू ताळ बॉम्बे आसात तो तांणी पुरो मेळून केलेलें आनी बाकीच्या पुरो सहकार घेवन मंडळ स्टार्ट केल्ली म्हणून एक हें प्रथम जेवण मंडळ सुरू केले. आणि तुमगेल कळिता आयल्या प्रकार म्हळ्यार तुमगेल 8 वर्सां प्रायरी तुम्ही भजन येतना म्हळ्यार ते खंय चलत आशिल्लें कशें चलत आशिल्लें भजन. म्हाका आत्तां एवढगास आसा ते एक आमगेले अंगडी कोणान तूं सर एक भजन प्रारंभ करून थंय शेनवार भजन हें करून पूजा आशिल्ली. तेन्ना अन्नान ते पूजा करचें आशिल्लें. तशींच आमगेले सुब्बा जाले थंय तांगेले कुडांत म्हळ्यार ते ट्रान्सफर जाता अनुकूल. आनी वर्सा एक मंगलोत्सव म्हण करतना ते आत्तां ते मितबेलांत एक काट्टे आसा ते काट्ट्यांतू ताका ते पुरे मडलाचे पुरे मंटप बंद करून त्या संदर्भ टायमार मंगलोत्सव करचे आशिल्ले 12 दिसाचे टोटल. त्या संदर्भात आमकां हांगेल भयंकर वीर व्यंकटेश भजना मंडळीचे बार सपोर्ट जावन तांणी येवन मंगल करचे एक सिस्टम ते आशिल्लें. खंडित. ते आत्ताय चलता आत्तां एक 2-3 वर्सां लागून तांकां जायना म्हणटा आसा मे बी तांगेले प्रायाच्या जेरी कसं म्हणून गोतना. सो तांगेले ते क्रम ते रामनाम उच्चार म्हणून सांगून ते दिव्या सुतान अंचून निवृत्ती ज्ञान देव सोपान मुक्त थंय एंडींग करता आसले ते तांगेलेच एक ते एक हक्क म्हणटा न्हू तशें आशिल्लें. तशेंच तुमकां आनम्मान भजने शिकवण म्हळ्यार भजनेंत एक येवच्याक मूल कारण जाल्लेंची आनी तांणी तुमकां प्रथम गुरू. तशीच तुमगेले एक भजनेंत हांगा 8 वर्सार तुमी भजना मंडळी येवच्या प्रारंभ केले. ते कशी नित्य भजन चलतल की वारा एक दीस तुमी भजन करता. वारा एक नित्य घरांत जाता आशिल्लें. वारांत एक तेंची फुडें मंदिर देवचे पयलीं फुडें तेंच्या अंगडीन भजन पुरो जावचें आशिल्लें. अंगडी रूमांत फोटोन पुरो दवरून थंय जावचें. तशी तुमी ते वार भजन जाता न्ही तांतू एक सक्रिय जावन तुमी थंय वचून भजन सनपण आमगेले एक हांव सांगची एकी भजन सांगून एक सेवा करता तितलीच म्हळ्यार चड आमचें ना अस्मात तांणी पुराय हें करता. आमी चेडूं म्हणून आमकां एक तशी एक ती एकी भजन खंयची म्हणून उडगासच की येता
आता त्या या तीर्थ विठ्ठल ते असेल एक आमगेले विक्षकाने ऐकू का ते भजन तुमगेले ती एक सानपणारी तुम्ही प्रथम जाऊन सांगील भजन तशी एक नोडी ताजी आमगेल कतेर. तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल त्यांची भजन त्यांचे सांगता असेल. खंडित भारी चंद भजन अभंग ती तशीची मुखार सोनू तुम्ही हे भजनेरी एक कंटिन्युअस जावन अंतू तुम्ही बच्चा सूर केले मागीर त्या संदर्भेरी म्हळ्यार तुमकां कळलेले प्रकार मागीर तुम्ही खंय भायरी भजन एक वच्चे असल परा हे आशिल्ली की त्या टायमार आमी वत आशिल्ली ती जाल्यार आमकां जिकेची चान्स उण आसती तातूंत कोप येत आशिल्लो आमकां आनी परस उण वता ती म्हूण सांग कोण मलगडे वाय वाय म्हळ्यार वच्चे आशिल्ले आमकां तांत मेगेलो अण्ण शशीधर आनी बाळचंद्र तांणी परिचय चड एक्टीव आशिल्ली म्हळ्यार आमगेले भशेन सिनियर तशें तांकां ते चान्स चड आसता आशिल्ले. मागीर त्या संदर्भात आमकां रुवार जावन आशिल्लो दिवंगत सीताराम प्रभू आमगेले मंडळीन खंडित नाही जाल्यार एक भजन मेळना जाल्यार एक कोप येतल म्हणजे एक सामान्य जावन एक मनशाक इता म्हळ्यार एक सणपणार सकाळांक खंयचे एक हाका वतना आमकां एक मेळका म्हळेलो आसता कसनय विशय जावतो जाल्यार ते भजने ओट्टू एक ते एक अर्द घंटो की एक घंटो तुम्ही मेळताना म्हळ्यार ते भजन ऐकले निमित्त त्या टायमार तसल कसं एक तुमके एक भजनेचे एक म्हळ्यार आनंद मेळतल की रियली सांगचे सणपणार आमकां तें तितले एक आमकां म्हळ्यार तरी मेच्युरिटी नातिल्ली निमती ताजी काय एक भजन सांगचें आनी कोणी चार एप्रिशिएशन करता तें एक गम्मत से म्हणून दिसता आशिल्लें आमकां. वाय वाय तर क्रमेण काल क्रमेण मुखार मुखार वता ताजें एक टेस्ट म्हणटा न्हू एक वाय ताजें तें महत्व कसं न्ही भजनाचें म्हणून कळिता तशें आमकां इंट्रस्ट चड जालें मागीर ताजे बद्दल आतां इनवॉल्वमेंट चड जालें. आणि भजन एक तुम्ही आता भजन एक वच्चाक म्हळ्यार घरा देखून तुमकां संपूर्ण सहकार म्हळ्यार एक भजन वच्चाक आनी खंय एक आतां भायरी म्हणलें आतां वच्चाक तुमकां कसं एक फूल सपोर्ट आशिल्लो घर कडेन ह्या मटाक अन्नाक हांव धन्यवाद करता ह्या संदर्भात उडगास काडका ताका तागेल्या चेडवान भजन सांगचें म्हळ्यार ताका एक हेम्मेचो विशय आशिल्लो तो एकदम सपोर्ट करता आशिल्लो आनी येद्रा बेसून पुराय वय 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 तें पुरो आशिल्लें तशें तें आमकां उमेद जाली उमेद इता म्हळ्यार केलो संदर्भार कशें जाता म्हळ्यार तुम्ही एक सेवेक आनी एक तें भजनेचें कसं तुम्ही एक टेस्ट म्हणलें आमी तें अर्थार सांग जाल्यार तशें आसतना एक वेळा भजनेरी येतरी मागीर रिटर्न म्हाका शिवचा जायना भारी कश्ट तें कित्याक म्हळ्यार आमी समेत हांव समेत एक भजन क्षेत्रारी आशिल्लो मनीस तशें निमित्त तशें आसतना केलो संदर्भार घर कडेन थंय इतले दूर वचूंक हांवें हांगात घरकडे करूं जायना हांवें एक घरकडे विंगड पाटू हें तें तसल पुरा आसता तशें आसतना तुमकां हें विचारारी संपूर्ण घरा दाखोवन एक सहकार मेळ्ळा न्हय फुल्ल सहकार मेळ्ळा तेन्ना मागीर वाडडी जाल्या नंतर हांव एब्रॉडाक गेल्लो दुबयक वय थंय वृत्ती जेवण आमगेले पट्टा कर्माक आमी थंय वय वय गेले आतां जाल्यार थंय वचून आमी भजन सोणी मनशाक एक वय वय सांगूंक एक संतोष सम आतां कशें म्हळ्यार तुमगेलो आतां कॉलेज लायफ त्या टायमार आनी तुम्ही आतां सन्नपणार आशिल्लें इंट्रस्ट तें तुमकां तशी कंटिन्यू जाली की दो कॉलेज टायमार इता म्हळ्यार तें एक एक विंगड हें तें कॉलेज म्हणटाना स्वल्प मायंड विंगड कडेन वच्चें असल पर सहज आसता दो कसन एक फ्रेंड्स खंय वच्चें तसल टायमार तुमगेलें भजन निरंतर तुमी सक्रीय जावन आशिल्लें की कशें आशिल्लें त्या संदर्भात आमी सक्रीय जावन आशिल्लीं ती कॉलेज आनी विंगड काम आसा म्हणून आमी केन्नाय भजन चुकयलेलें ना खंडित तशें मागीर तुमगेले भजनेक वच्चें मागीर कंटिन्यू जाता आशिल्लें न्हय कंटिन्यू जाता आशिल्लें त्या संदर्भात आमकां म्हाका दिसता म्हगेलो अनुभव प्रकार अर्थ थंय आमी कांय चड म्हळ्यार एक 12-15 कडेन वता आशिल्लीं ती खंय मंडळी एकांनी म्हणून टोटल एक तितलें जाता आशिल्लें वय वय मॅक्झिमम बाय तितलेंच एक तेजी ताजे नंतर एक 14 बरो 4-5 मंडळी एक 20 भितर तितलींच खंडित तशी आतां प्रस्तूत जावन निमगूत जाल्यार तुमी आतां तुमगेले मंडळीचे तुमगेले एक श्री राम भजना मंडळी तशीच एक तुमगेले ट्रस्ट आसता जे तुमी अध्यक्ष जावन आसाचे वय आतां हें एक जबाबदारी भजना मंडळी वट्टू करची सदस्यांक तशीची सानगांव देखून एक खंय एक मंडळी भायरी वच्चें
तशीची अपास तशी तुमगेल मंगल जातना त्या मंडळीच्यांक तुम्ही आपोवचे हे सकड जबाबदार आसा. हे कशी मॅनेज जाता आनी हाजी बग्गे एक सांगचे जाल्यार कशी दिसता तुमकां एक अध्यक्ष म्हणून एक मंडळीची एक जबाबदारी घेता? रियली म्हाका दिसता की टफ काम म्हणून दिसता. कसं म्हळ्यार एग्जाम्पल आतां कोड्याला दाखून एक फोन येयलो देवस्थाना दाखून तुम्ही येवन सेवा करका म्हणून सांगून तातूंत म्हाका टप्प आन्सर दिवचें जाताना म्हळ्यार एकलोची आसून रावपा हांव निमगोण सांगता म्हणटाना एकले ते सांगता तांणी सांगता 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 म्हणटा म्हळ्यार तांगेले आजी दिमटी तातूंत बारी टप्प मागीर आमी प्रॉमीस दिवन जावन आसता तातूंत केल्या भजन म्हणटाना तुमकां ना म्हणून खंय तोंड ना म्हणून तोंड येना तशी मागीर परिस्थिती पळोवन कसं करचें म्हणून कळना. मागीर कडेक केल्या कडेन ओपून जावन आसता कशी पूण करून वचून देवाला घर घालून देवा आमकां सुदारचो म्हणून देवाला सांगचें आमी वचून भजन करून येतात. वॉटर कसा की इदोळ ताई 62 वर्स जाल्ले म्हळ्यार आमगेले मंडळ खेळ घालून देवाला देर लायक रिती चलून वता की 2 जन की 3 जन की नाही 5 जन की कशी जावन वता एक देवाल दये ना निमित्ती वय तशी चलता हांव लागता भजन आहे म्हणून चांग विशय खातीर देवाला आशिर्वाद आसा म्हणून तें एक मेगेल मनावर खंडीत. आनी इतले मुखारी तुमगेले सुमार एक अनुभव घेवचे आसा. आतां एक आमगेले विक्षका खातीर तुमगेले खंयची एक तुमगेले प्रिती भजन आमगेले खातीर एक प्रस्तुत कराची. एक्चुअली सांगचे मेगेले प्रिती भजन ऑलवेज एक फेवरेट भजन श्रीराम नाम उच्चार खंडीत ताजे एक वय कसं म्हणारी ते आजे की ते अच्चळी येतं उळीवतं म्हणून सांगता न्हू ते विठ्ठल मामान त्या दिव्यास होतो नंतर ते पर्टिक्युलर ती भजन आहे ते आत्ता एक व्हायब्रेशन आणि कसं रॉम नीट जाता म्हणतात तशी ते तशी जाता. खंडीत सांगायची. श्रीराम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरण मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगणे मी दकिला नाम स्मरण करिता ध्रुव अडळ पद पावला हरि ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. खंडिताची तुम्ही सांगतानाची ते एक तुमगेले एक राम मंदिरांतू आम्ही सक्कडान पळयलेलें तसलें तें एक गर्भगुडी भितर आसचें श्रीरामचंद्राले एक विग्रह ते खंडीत तुमी तें एक मना भितर दवर न्हू सांगलेलें म्हणल्यार एक आमकां एक अनुभव मेळटा तसो तुमी तें पद्य तुमगेलें भजन सांगतानाच तशी सांगता जाल्यार तुमगेले भजनेचे विचारारी एक तुमगेल एक जिवन येत आतां तुमी तुमगेलें कॉलेज लायफ जाल्लें ताजे नंतर वृत्तीक वतनय तुमी आतां सांगलें वृत्ती पर पट्टा व्याप्ती खातीर तुमकां एक फॉरेन कंट्रीक वचपाची जाल्लें तेन्ना तुमी दुबय शिफ्ट जाल्ल्यांची थंय जाल्यार तुमी एक भजन सोणी तशें आसतना तुमकां ऑलरेडी तुमगेलें जिवन हेतू देवाले दय आसा कसो म्हळ्यार एक देवाल दय असल्या मात्र तें एक तसल क्षेत्रार की इतले पुण्य क्षेत्रारी आसच्या साध्य तशें आसतना हें एक भजने निमित्त तुमगेल जिवन येतू तुमकां एक खंयचेय एक घटना म्हळ्यार आज एक हांव हें जाल्ली वय काम जाल्ली वय दो एक जाल्लें म्हणल्यार हें भजने निमित्त म्हळ्यार तसल खंयची एक एक तुमकां लायफारी आयलास की सत्य म्हळ्यार हांवें 93 हांव दुबय गेलोलो खंडीत त्या संदर्भात आमकां भजन अपेक्षा आशिल्ली ती थंय मेगेले बाबाजी म्हळ्यार तांगेले एक सत्संग आशिल्लो थंय सारजा सत्संग म्हणटा ताका नांव आतां तें दवरलो तो दुबय राबतात गेलो पीएस पांडुरंग कामत म्हणून मेगेल आख्खाय भजन सांगतलो एक खंडीत सो थंय तांणी सत्संगान करता ताका हांव एटेंड जाता आशिल्लो केला पण जायन आशिल्लें तेन्ना केला जाणान म्हाका मेगेल फ्रेंड्सांनी आशिल्लीं ती एक प्रभाकर शेणी कारकाळ दिवंगत गेलें तोय बारी भजनेच्यो एक हें ताजें एक शांताराम आचार म्हणून सांगून एक तांणी एक ग्रूप करून भजन करचें आमी वचून शुक्रार आमकां रजे टायमार ते आमकां दोनी भजन एक सकाळचें आंगेल भजन जाता आशिल्ली सांजेर थंय दिसा 2 भजन जाता आशिल्लीं म्हण पाळी जाता
वचून तें इंट्ರೆಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚೇಸಿಲ್ಲ. ತಜ್ಜ ನಂತರ ದುಬೈ ಅಂತೂ 2007 ಅಂತೂ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಗೆಲ್ಲ आमचेಗೆಲ್ಲ ದೊರಕಿಗೆಲ್ಲ म्हळ्यार आनंद शानबाग तेकट्टे तशेंची सचिन कामत कारकाळ ताजे नंतर प्रदीप भट्ट बंटवाळ रामचंद्र कामत मंगळूरू आणि केशव मल्ल्या कारकाळ आणि आमी ಒಟ್ಟು बसून आमी एक हांगा एक भजनेचे एक हें करका मंडळी शिकोर न्हू चेडवांक शिकोवचे कांय पण करका म्हणून एक आलोचना कोर न्हू ते तितलो पुरो उलयतना आमी एक्को हे करका म्हणून सांगून एक मन आयलें 2007 अंत खंडित पुरो बसून पुरो मागीर म्हयन्याक एक शुक्रार ते शुक्रार रजा महिन्याक एक शुक्रार आमी एक 1.5 घंटाचे भजन करचे म्हणून एक सगळ्याक एक घरा वांटून तशी करचे आशिल्लें आमी पुरो भाग दिशिल्लो तर खंय जाताल भजन म्हळ्यार तुमगेले कोणाला एक घरांत वय म्हळ्यार आज आतां मिगल घरा जाल्यार रे नेक्स्ट आनी एकल्या घरा तशी आनी ते एक सिस्टम अशें म्हणटा आतां ते त्यांचे कष्ट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार पुरा आणू अतिथी सत्कार करून बारी कष्ट म्हणून ते सुरेख सिस्टम केला कांय करूं नात आनी काल प्रसाद एक करून दवरलो जालें आयल्याक पुरा सन्मान करका कापी दी त्या पुरा कसं येना सो भजन मैन भजन ते भजन केलं देवा आरती केली प्रसाद घेवन जमकेली कसले विंगड विचार ना सो तशें आसतना थंय आमी ते प्रारंभ केलें प्रारंभ करून ते चेडू सणसान चेडू आतां तुमकां गोत असो पुरो मेघना भट्ट गणेश भट्टाल दुव ती कितलायक भजन करता म्हणून तुमी पळोवन असो पुरो आयकून असो पुरो ती तेंची पळ गेलेली त्याच्यान ते आमके घनत नारायण सेवा समिती म्हणून नाव चेडवांक समेत तसले विदेशांत असल्यार एक भजन एक तुम्ही एक तांकां वलो वाडोवच्याक तुमी तुमगेले केलेले प्रयत्न वय म्हळ्यार तांकां दुबय आसून तें कल्चर तांकां जाल्यार आमी तें प्रारंभ करून केलें गॅरंटी ताची निमतां आयला म्हणून म्हगेले एक अभिप्राय सो तशींची आनंद जाला आमशीक म्हणून ती लायक हार्मोन मारता आनी तशी भजन सुपर सांगता तशी ते एक देवाला एक दही म्हणका ते आमी आराधन करीत देव विठोब रकुमाई खंडित भजन म्हळ्यार तशीच विठोब रकुमाई 2008 दाकून आमी एक स्टार्ट केलो 2008 दाकून एक स्टार्ट केलो आतां ह्या फाटी 15 वर्स चलता आसतना 1 वर्स स्किप जाला म्हळ्यार 16 वर्स जावंक आशिल्लें 2021 कोरोना निमित्त तें स्किप जावन ह्या फाटीक 15 वर्सां चलता आतां तुमी थंय अटेंड जाता नाही अटेंड हांव आतां जायना पयर गेल्लो बट ते परचे ते डेट दवरलें मिस जावन आतां मुखार सिल्लें एप्रील 29 म्हूण दवरलां सो ताजे अनुभव होस्ट जावन आशिल्लो तुका गोत आसा तुवें येयला थंय कशी एक जाता कशें म्हणून थंय आनी एक संतोश विशय कसा म्हळ्यार हांव आसतना थंय अंगाचे केला भटमामाक आपोवन येयला पुजेक तांकां एक आमगेले थंय कशी फॉलो करता म्हणून सांगचे खातीर हांगा गांवांत तांणी सांगता आनी न्ही आमी कशें चूक केलो म्हणटा तांणी सांगता म्हणून सांगता तांकां आमी आपोवन येयलो मार्गदर्शन जावं तशीं जी आमी हांगा दाखोवन वीर वेंकटेश भजना मंडळी आनी तशीं जी हांगाची महिला मंडळी मंगळूरची शिरवा भजना मंडळी आनी उडपीची शिरवा भजना मंडळी तूं तबलेश जावन तूं आयला तुका तेंचे वैभव कसा म्हणून कळला सो हांव सांगता आसलो कसलो विशेश ना थंय तशी तुमी थंय समेत आसतना हें एक भजने विचारार तुमी मस्त थंय एक कसं म्हणटात एक साधना म्हणून ती म्हळ्यार तसल विदेश देशांत तुमी थंय वपास भजनेचे एक मंडळी करून आनी एक वपास त्या चेडवांक समेत तांतूंत तुमी एक मार्गदर्शन दिवन तांकां समेत भजनेंतूय येवची म्हण एक कित्याक म्हळ्यार हें प्रकश म्हळ्यार संतपणा दाखोवन तुमी भजनेंत आशिल्ले आनी एक भजनेर तुमकां आशिल्लें एक भक्ती देवाल्या बग्गे तशे निमित्त तुमी हें एक करच्याक सादी जाल्लें म्हण आतां कसं म्हळ्यार हें जी भजने निमित्त तुमगे लायफांत हांव आतां तावळ निमगेल तुमकां कशी म्हळ्यार तुमगे लायफांत असल एक सिच्युएशनार तुमकां मागीर दिशिल्लो की हें एक खंडीत म्हगेलें एक भजनेंत हांव आशिल्लें भजने सेव केलेलें म्हगेलें देवाक हांव भक्तीर सेव केलेलें निमित्त आजीक हांव हें एक हांव एक सेव जाल्लो म्हणून तसल खंयची एक तुमकां इन्सिडेंट तुमगे लायफार जाल्लेलो की जाला एक म्हाका एकल्यान एक भजने आपयलेलें त्या टायमार बारी प्रॉब्लम आशिल्लो चिकेची खंडीत ते भजने वचून म्हाका एक प्रेरणकी जावन हांव एक तें म्हगेलें ओन एक हॉटेल घालूंक एक साथ जालें भजने निम ती म्हणटा हांव भजने गेल्लो म्हगेले चिल्लान तितलें एक हॉटेल करता आसली कॅपॅसिटी म्हगेली नाशिल्ली बट त्या गांवांत वचून हांव हॉटेल करच्याक उद्यम जावच्याक एक भजने निमती देवाल सेव केलो थंय देखून हांव
निजामच्या ते देवाला भजने चमकलो त्या संदर्भात कसं की पळय, तिगे जावं ते दोळ्याला देवा येतात दोळ्या उद्दा कळलेस भजन सांगून सांगून तल्लीन जाऊं काय पण एक वाट दाखय म्हणून वाय ते हॉटेलाक एक देवान एक अनुग्रह केलेलो ಖಂಡಿತ ಚಾಂಗ್ ಕೆಲ್ ವೈ ತೆ एक ಪಾಯಿಂಟ್ ತಜ್ಜ ನಂತರ ಮಕ್ಕ 2014 ಅಂತೂ मग ॲक्च्युअल त्या विषय होत ना या झालं हार्ट अटॅक झालेलं आहे आम्हाला काही हे तुम्ही दुबई दुबई बट ताजी भाशी पुढे कसं स्टोरी म्हणा हांव 3 फाटी टेस्टिंग वताना काय ना कसं तूं ते ग्रॅस्टीक ते हें म्हूण बज्ज विशय म्हणाली ती मागीर तांणी TMT करतना तांतू काडलें म्हाका मायल्ड अटॅक जाल्लें म्हूण सांगून त्या संदर्भार म्हाका ते एंजिओप्लास्ट करता म्हूण सांगलें हांव इमिडिएटली गांवाचे निर्धार केलो त्या संदर्भात म्हाका एकल्या सोणातलो मेगल फ्रेंड तोच येवन सपोर्ट करून तोय आयलो बट हांव एअरपोर्टांत तूं देंवताना इमिग्रेशन मेगल पासपोर्ट दितना म्हाका अर्द्या दूख येवन म्हाका तांणी इमिडिएटली अंतू एमर्जन्सी व्हेल्लें ओर न्हू थंयचे ऑब्जर्वेशनाक घालून थंय दवरून म्हाका डॉक्टरला डायरेक्ट वचूं म्हूण सांगून म्हाका डॉक्टरला KMC पेटयलें त्या संदर्भार थंय म्हाका तांणी स्टार्ट करतना पळय तांगेलें ट्रिटमेंट प्रोसिजर स्टार्ट करता त्या संदर्भार हांव रामनाम जप करता आशिल्लो रामनाम साईराम आनी मृत्युंजय जप सांगता आशिल्लो सांगिल्लें त्या टायमार म्हाका 58 सेकंड त्या परतना हें कंप्लीट स्टॉप जाल्लो हार्ट बीट स्टॉप जावन लास्ट काही टायम म्हूण सांगलें हें मागीर सांगिल्लें डॉक्टरान तांणी सांगिल्लें अशें सांगचें त्या संदर्भार डॉक्टरान कसं सांगलें म्हळ्यार तूं हें पुरा करतना कसं करता आशिल्लो तो म्हणून हांव म्हळें सांगलें अशें जप पुरो सांगता आशिल्लो ताणें एक वर्ड सांगिल्लें गॉड सेव्ड यू म्हूण सांगून सो ताणें तातूंत स्टोरी सांगलें आमी डिक्लेअर करचें आशिल्लो तूं गेल्लो म्हूण सांगून जाल्यार हांव देवाला प्रार्थना करून आपास हें करतना तूं एक गेलो वय त्याच्यावन तद नांव लेखलें आमगेलें भजन हें प्रभाव आनी कसं की रामचंद्रालय केन्ना सेवा करचें योग पुनरपी म्हाका एक आतां योग दिलो आतां ताजे नंतर हांव आतां तांचे अध्यक्ष जावन हांव आतां सेवा करता असो तेवें एक योग दिलो ताणें हें आतां मेगेल बदल सांगता जाल्यार दोनी जन्म मेगेलो तुम्ही सांगतानाची एक हे एक कसं म्हणताची आम्ही एक पिक्चर पळयला म्हण की जातस हें सत्य वैव आहे म्हणून इथं म्हळ्यार तुमकां आतां कसं डॉक्टरान सांगतरी तुमकां तें कळलें की अशेंच जाल्लें म्हणून ताज्या पुढे तुमकां एक नाशिल्लें जाल्यार एक 58 सेकंड एक हार्ट बीट रब्बिलें मनीस आजीक आमगेलो तो अपास बसून उलयतस म्हळ्यार अपास तांतू कसं सांगची म्हळ्यार भजन एक प्रमुख जावन तुमकां एक एक तुमगेलें जीवन एक एक हें दिलां गॅरंटी नो डावट तें आनीक मुखार तुमगेलें एक दोन उतर उलयता एक आमगेल्या विक्षका खातीर अपास एक भजन म्हगेलें फेवरेट भजन खंयचें म्हळ्यार एक राग शिवरंजनी श्रीनिवास नीने पालिसो श्रीतजन पाल गान लोल श्रीमु कुंदने देवा श्रीनिवास नीने पालिसो सीतजन पाल गान लोल श्रीमु कुंदने खंडित तुमगेले एक भजनेन तशी एक भक्ती तुमगेले एक एक भजनेचे एक 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 ते एक वर्ड ऐकताना कळटा आता अनेक कसं निमगोचे म्हळ्यार हे एक भजनेन तूं आता पुरा जन मंडळीचे सदस्य एक ना एक वृत्तीर आसताच होय आता तुम्ही अध्यक्ष ಒಟ್ಟು करून भजना मंडळीचे वरचे कष्ट तुमकोच आता अन्य कसं म्हळ्यार भजने वच्चे आनी हेर दुस कामां वच्चे हे दोन विचार क्लब करका जाल्यार तुमगेले अनिसिके कसं पण हांगा तूं 2 पॉयंट सांगलें ಒಟ್ಟು करचें आनी कसं म्हळ्यार एक भजन एक आज वच्चे आज रात्री वच्चे आणि फाली सकंड तुमगेले मामूल जावन तुमगेले वृत्ती वच्चे वृत्ती जीवन आज तुमगेले अनिसिके ताजे वटेन हांवें ऍड करता एक कसं म्हण सांगला रे केला बरो फायनान्शियल प्रॉब्लम्स खंडीत त्यात कोणी सांगना ओपन जावन हांव ओपन जावन सांगता वय म्हळ्यार तांगेले प्रॉब्लम्स म्हणटा आसता तांगेले सान म्हणटार वेव्हार आमगेलो गांव मित बेल सान गांव तांतू जीवन काडका तांकां वय तशें आसा तें प्रतिपट्टी मंडळ पण दूर दूर वतना फायनान्शियल प्रॉब्लम्स येता खंडीत सो आमगेलो त्या मंदिरांत ताका म्हूण सांगून पर्टिक्युलर फंड म्हणून सांगून कसं येना तांगनानी आतां घालून म्हणल्यार कोणी इनिशिएटीव घेवन वचचें सो मागीर तांची वेव्हाराचे वृत्ती जीवन म्हळ्यार आमगेलो कमी जन उण जाल्ली ती
बारी कष्ट म्हळ्यारी आता पुढे सांगितलं हांव परचे एक एपिसोड रवींद्र प्रभू एक ऐकलाय तांतू ताणें कसं सांगलें म्हळ्यारी पुढे घरांत एक 4-5 जाण आसता आशिल्लीं ती तातूंत एकल्याक सुदर्शन वचत जाता आशिल्लें म्हणून वय ते सत्य विचारतो तशें न्हू पल्ल्याक कसं नाही असल्यार काम तांणी पळयत बाकीच्यान सपोर्ट जावन वय हें आतां तशी न्ही आज ही मंडळी गेल्यार फाल्यां येवन ताणें कामां ताणें करता असल पर सिच्युएशन्स आसा जाल्यार वय तितलें तें पुरा मॅनेज करून आमी मितबेला पेंटाचो विशय सांगचें हांव जाल्यार मॅनेज करून आमी कसं की करून एक मंडळीक वता ती कितें म्हळ्यार हांव कसलें एक निमगेल म्हळ्यार फुडें जन हांव मस्त फुडल्या केलो अनुभव घेतिल्लो आसा कशें म्हळ्यार फुडें जन बँक की एक तांगेले बिझनेस की अंगड की अशी वृत्ती करून आशिल्ले तेन्ना मात्र तांणी ते फ्रंट म्हळ्यार नेक्स्ट डेचे तांणी पळयना आशिल्लेंची तांणी काही भजन म्हळ्यार बिलकुलच तांतू चुकोवचे विशयूय ना भजन कोर न्हू मागीर हेरदूस तांणी तांगेले वृत्ती वचून कसनय एक प्रॉब्लेम जायना आशिल्लो आसा सो हें विचारारी आतां तुमगेलें निमगोत जाल्यार तुमी हाका कशी तुमगेलो अनिसीक कसन म्हळ्यार वृत्ती आनी भजन एक कशी तुमी लिंक करता ताका म्हळ्यार एक डेडिकेशन आनी एक्स्ट्रीमली ताका सरेंडर जावचें भजनेक कसं नासल्यार सोडून येता म्हूण सांगचें एक तसलें जन आसा ती ताका एक उदाहरण हांवें दिता म्हगेलें हांव दुबय आसतना प्रति एक कार्तिक एकादशीक फ्लायटार येवन तांणी आमगेले मंडळीचे मेंबर सीदा एअरपोर्टार रपचे आशिल्ले सकाळीं येवन ते तांणी ड्रेस घेवन येतात म्हाका मेगेल बायल सीदा गांवां वता म्हाका तांणी घेवन वता ती आमी सूर्य वच्चे कोंचाडी कोंचाडी एअरपोर्टार देवन एक्या भजनीक कोंचाडी वच्चे तितलें डेडिकेशन तें एक आसला रे त्या दूर असं हें आसा म्हण कसं ना वय ना त्या भजन एक डेडिकेशन मेन खंयचे एक विशय भजन म्हण एक डेडिकेशन इंट्रस्ट आसल्यार मनीशू ते कसन कश्ट आयल्यार तें एक सोणा म्हणच्या आतां आनीक डेडिकेशन उदाहरण दिवचें जाल्यार कारकाळ गांवचे आनी कोड्यालचे गांवचे तांगेल देव म्हूण सांगून खंयच्या तेराक कितलेय दूर आसा ती येतात आनी जाल्याक मोग आनी डेडिकेशन म्हळ्यार तांकां तें येवका म्हण सांगचें तशें भजनाचें डेडिकेशन आशिल्लें मनीशू गॅरंटी करता तातूंत तो खंयचें रिजन दिना हें एक तुमी आत्ताचे सक्कट जनांक आमगेल्या समाजांक तुमी एक मोटिवेशन दिवचें एक उतर न्हय वय डेडिकेशन जावका तशीच अनेक विचार निम घेता आमी आत्ताचे एक युवा पिळगे खातीर एक आतां घरकड चेडूं आसाची तांकां तुमी म्हणलें दुबय समेत तुमी ते चेडूं सन्न चेडूं देखून भजनेचे एक वलो येवको म्हणून इतले एक तांकां भजनेक आपूण हाडू बसकरोन भजन सांगोसून तांणी आतां तेंची एक कल्चर आमगेले भजनेचे दवरून घेतिल्लो आसा असल संदर्भात की घरकडे युजली एक धांची क्लास एक एकदम आमगे लायफाचे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्लें एक घडटा तो आनी एक सेकंड PUC म्हणचे तांते 10th म्हणचे मस्त इम्पॉर्टंट सो असल संदर्भेरी कंप्लीट एक भजन रबोवचें कितली सम और भजन एक वच्चे हे दोन विचारारी तुमगेले एक अनुभव आनी तुमगेले घरकडे एक संदर्भ आयलेलो आसा येता म्हळ्यार आतां मेगेलो पूत एग्जाम्पल SLC जावन हांव आतां फर्स्ट PUC आयला वय सो ते आमकां तक्रार जावचें आशिल्लें मागीर मेगेले युजली घरकड बायल मनशो म्हळ्यार हांव सुजेल्लेली तुमी आपोवचे ताका म्हूण सांगता तशें बरें आसता त्याला मेगेलें मन आसता कसं म्हळ्यार ताणें आयल्यार काय देव काय सोडून घालना गॅरंटी तो लायक मार्क काडटा म्हणजे वय तें आसता जाल्यार घराची बायल मनशाक म्हण तांकां एक नमुने भंय आसता जाल्यार तांकां वच्चू नाका म्हण सांगचें तशी न्ही जाल्यार एक नमुने फिलींग कसं की वचून फाल्यां वता की ना की असल कित्याक म्हळ्यार भजने वचून भजने गेल्ल्या निमित्तची मार्क चड मेळ्ळा शिवाय भजने गेल्ल्या निमित्त मार्क कोणी म्हणजे खंयची कोणा लायफारी जावन आसना न्हय हें दुष्ट चट न्हय न्हू हें आतां मैन उडगा जर दुष्ट चट न्हय हें चांग विचार हो सो चांग विचाराक देव विंबल गॅरंटी करता म्हूण सांगचें एक मेगेल विश्वास आनी सगळ्याले विश्वास ह्या मलगड्याला आमी शिकून आनी जाल्यार येवचे जनरेशनांत तुमी आतां हे जनरेशनांत तुमी सांगची तेंची वय तांणी इनवॉल्व जावका पुरान ते देव सोडून घालना तुमी IT BT खंयचे आसा ती जाल्यार ते आज काल पळोवचे बदल पळोवचे गेल्यार भयंकर टॅलंटेड चेडूं आसा ती हे सती विचार जाल्यार तांणी टॅलंट आसल्यार ते यूज करता काही भजने साळेंत येवन यूज केले म्हणजे जाल्यार तांकां तें प्लस पॉयंट म्हणून हांव सांगता तांगेले IT कसं तांणी काम करता न्हय ताकाय तांकां सपोर्ट जाता म्हणजे एक तशीच वेगळे एक अभिप्राय तशीच कडेच जावन एक
तुम्ही आता सुमार पुरा तुमगेले अनुभव विचारू तुमगे लाईफान जाल्लेले महत्तर जाल्लेले केलो पुरा घटना आमकां सांगिलाच सांगयो न्हू. आता कडे जावन एक आमगेल समाजाक एक भजने विचारार एक कडे जावन तुम्ही एक कसं एक उत्तर सांगूंक इश्ट पावतावे एक आमगेले समाजा खातीर. हांव सगळ्या लागीं एक विनंती करचें कसं म्हळ्यार भजन म्हणजे एक कोणी तास तर करनाका ती तास तर करना ताका इनवॉल्व जाया ती म्हळ्यार आज काल बाकीचे आमगेले JSB सोडून बाकीचे तांणी कुणीत भजन पुरो केल्यार ते रोमांचन जाता भजन तांणी तितली इनवॉल्वमेंट जाता आसा ती तांकां काय वरना सेमा तर आमकां फुडले कोणी इल्लें संस्कार सोडून दिवं नाका ती सगळ्या इनवॉल्व जावन मुखार सोन लायक जाता तूं म्हणजे म्हगेलो अभिप्राय देव सगळ्यांक बरें करता. तसो म्हगेलो रिक्वेस्ट विनंती सगळ्यांत इनवॉल्व जाया ती भजनेक म्हणून तुमगेलें कसलो सेव आसा की भजन सेव कर न्हू आत्माक तृप्ती करून घेया ती म्हणून हांव एक सांगूंक इच्छा पावता. खंडित तशीच कडे जावन एक भैरवी भजन आमगेले हे कार्यक्रमाक तुम्ही आयलेंची इतले वेळ आमगेले उठू पुरो अनुभव आनी तुम्ही तुमगेले जिवने जाल्लो हे भजनेचे विचारू हे पुरा सांगिल आसा. तशीच एक भैरवी भजन प्रस्तुत करून आम्ही हे कार्यक्रमाक विराम देऊया. सदा ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮ ನಾಮ. खंडित तुमगेल्या जीवन पर्यंत खंडित तुमगेल्या जिब्बेरी ते तुम्ही आता कसं म्हणले पडे रामनामाचे ते भजन की ते रामनामाचे कीर्तन की सदा काल तुमगेल्या जीवन हेतू येवो म्हणून आम्ही मागताची. तशीची इतली वेळ तुम्ही आमगेलो टोची हे कार्यक्रमार येवन तुमगेले अनुभव तुमगेले एक भजन हेतू आशिल्ले एक कसन एक विचारू हांगा आमगेले सांगिल आसा. तशी हे एक आमगेले एपिसोडाक तुम्ही आयल्याक तुमकां तुम हृदय धन्यवाद. आनी कसं म्हळ्यार आज यूथ ऑफ JSB श्रीराम भजन मंडळाक सदस्य जेवन आशिल्ल्याक आमकां एक आस्पद दिलेल्याक हांव तांकां अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. तशीच आयचे रामकृष्ण हरी संचिके हांगा मुक्ताय जाता आसा. येवची वरांतू अनेक अनुभवी व्यक्तींक आमी हे एक संचिकेरी आपण हाडताची थंय तारी नमस्कार.